तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना सदांच तो बाबुशाचेर आनी म्हजेर उलयतालो, पूण आज बाबुशूच ताका वेंग मारून बसला, सो तो कांय उलोवंक शकना, अशी ताची परिस्थिती आसा. पूण सिद्धार्थ सारके मनशान अशें उलोवप हें कितपत योग्य आसा? आज बसून आमी गुंडगिरी केन्नाच करूना. आज जर भारतीय जनता पक्षांत कॅबिनेट मिनिस्टर आसात ते थोडे गुंडगिरी करतात, अर्वाच्य शिवीगाळ खुद्द ते कॅबिनेट रुमांत करतात. हे सगळे सिद्धार्थाक खबर आसतना दुसऱ्या गुंडगिरी आनी आमचे सारक्या गुंडगिरी करता म्हणून म्हणप हें बरोबर न्हय अशें आमकां दिसता. आनी ह्या खातीर म्हाजो सिद्धार्थाक रिक्वेस्ट की ताणें जाहीर माफी मागची. आमकां आमचो प्रश्न आशिल्लो 3 विशय विधानसभेत डिस्कस जावपाचो, एक फायनान्सियल, एक कोवीड आनी तिसरो एनवायरमेंट. आनी हाफ एन अवर डिस्कशन सुद्दां ह्या विशयाचेर केल्लें आसत जाल्यार 2:30 जें पळय एग्जिबिशन सोंपलां तें एट द मोस्ट 6:30 पर्यंत वतलां. आनी हेचे पयलीं 12 वरां पर्यंत अधिवेशन चल्लां. हें मातशें सिद्धार्थान लक्षांत घेवचें. आनी त्या वेळार सिद्धार्थ 12 वरां पर्यंत जेन्ना अधिवेशन चल्लां तेन्ना सिद्धार्थ खुद्द आमदार म्हणून विधानसभेन आशिल्लो, पूण ताणें रिजिग्नेशन दिवन आपली खुर्ची त्या वेळार खाली केली. पूण हे सगळ्यो गोश्टी जावन सुद्दां ताणें हें पत्रक काडप हाज्या फाटल्यान ताका हें कंपल्सरी पत्रक काडपाक आनी हे जी पत्रकार परिशद घेवपाक सांगल्या अशें म्हाका दिसता. गुंडगिरी आमी करूना, खुद्द कॅबिनेट मिनिस्टर जे आतांचे आसा तातूंत गुंडगिरी करणारे मनीस आसा, गाळी मारणारे मनीस आसा, हे सर्वश्रूत आसा.